रातीच्यान झडपी उटंगराच्या पावसाक लागून गोंयभर जायते कडेन हुंवार आयला। न्हंयो भरून व्हांवपाक लागिल्ल्यान रस्ते उदका पोंदा गेल्यात। ताका लागून येरादारी आडकून पडल्यात। गोग्यांनी पडपी पावसाक लागून लोकांचे हाल जाल्यात। 2 दीस मातसो विसव घेतिल्ल्या पावसान परतून नेट धरलो। बुधवारा रातीच्यान झडपी उटंगराच्या पावसाक लागून गोंयभर जायते कडेन हुंवार आयला। रस्ते उदका पोंदा गेल्यात। न्हंयांक हुंवार आयिल्ल्यान जायते कडेन उदक तुंबून उरलां। ताका लागून लोकांचे हाल जाल्यात। फाटलो म्हयनोभर पावसाचेर सावार आयिल्लो ह्या सेगीत पडपी पावसाक लागून गोंयांतूच न्हय तर गोंयच्या आशिकुशिकच्या राज्यांकूय बरोच फटको बसला। जायते कडेन पालसणां कुसरप, न्हंयांक हुंवार येवप, रस्ते उदका पोंदा वचप, झाडां पडप, लोकांच्या घरांनी उदक भितर सरप, घरांचेर झाडां पडून तशेंच वणटी कोसळून लुकसाण जावप अश्यो जायत्यो घडणुको घडल्यो। ताजे उपरांत 2 दीस पावसान विसव घेतलो। पावसान घेतिल्ल्या सुशेगाक लागून हवामान खात्यान येल्लो अलर्टूय जारी केल्लो। मात काल रातच्यान पावसाचेर परत सावार आयला। गोग्यांनी पडपी पावसाक लागून जायत्या सुवातांचेर हुंवाराची परिस्थिती निर्माण जाल्या। गोंयचे रस्ते पूल उदका पोंदा गेल्यात। ताका लागून लोकजीण विस्कळ्ळ्या। वाळवंटी न्हंयक हुंवार आयिल्ल्यान सांखळे बुट्टी येयली। लोकांच्या घरांनी उदक भरलें। लोकजीण विस्कळीत जाली। सत्तरींतूय पावसाचो सावार। वाळवंटी न्हंयक हुंवार आयिल्ल्यान केरी गोटेली पूल उदका पोंदा गेलो। सावर्शे न्हंयचें उदक रस्त्याचेर आयिल्ल्यान वाळपय फोंड्या रस्तो येरादारी खातीर तात्पुरतो बंद दवरला। दूधसागर न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान निरंकाल तशेंच म्हादयची पातळी वाडिल्ल्यान गांजे उसगांवचे रस्ते उदका पोंदा गेल्ल्यान येरादारीचेर मात परिणाम जालो। नेटाच्या पावसाक लागून दिवचल शाराक परत एक फावट हुंवारान घेरो घातला। ताका लागून शारान भयभीत वातावरण फागला। काल बुधवार रातच्यान पावसान सावर घालतना बेरेस्तारा सकाळी दिवचलच्या चडशा वाठारांत धुमाकूळ घातलो। दिवचलची न्हंय तुडुंब भरून उदक भायर फुटलें। दिवचलच्या आर्काकुडेन उदक भरिल्ल्यान विद्यार्थ्यां सयत लोकांक उदकांतल्यान वाट सोदची पडली। छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कला कडेन गाडे आनी थंय पार्क केल्ली वाहनां उदकान आडकून पडली। पावसाक लागून दिवचल शारांतल्यो शाळा बेगीन सोडल्यो। पावसाक लागून जनजीण विस्कळीत जाली। दिवचल शारा सयत बाजारपेठेक हुंवारान घेरो घातिल्ल्यान वेपाऱ्यांचेर आकांत आयला। आयज बेरेस्तारा दनपारा बाजारांत अचकीत उदक भरलें। कांय दुकानांनी उदक घुसलें तर खबरदारी म्हूण बाजारांतल्या दुकानदारांनी सामान भायर काडलें। फाटल्या कांय दिसांच्यान पडपी नेटाच्या पावसान बुधवारा रातच्यान सावार घालतना सगळे कडेन धुमशाणां घातली। बेरेस्तारा सकाळच्यान पावसाचें उदक दिवचल शारांत घुसपाक सुरवात जाली। दनपारा तर दिवचलच्या बाजारांत उदक घुसलें। उदक घुसतकीच दुकानदारांचे आकांत आयलो। दनपारा तर उदक वाडलें। उदक बाजारांत घुसलें तरी दनपार मेरेन स्थिती नियंत्रणांत आशिल्ली। कसलीच वायट घडणूक घडूंक ना। आपतकालीन वेवस्थापन यंत्रणा अलर्ट आसा।
दिवचले शांतादुर्गा हायस्कूल बाजार वाठारांत उदक भरला। आता लायटीचे केबल अंडरग्राउंड केल्ल्यान उदक भरला थंय शॉक येवन दुर्घटना घडपाक शकता। ताका लागून दिवचलचे पुराय वीज सब स्टेशन बंद दवरला। उदक देंवतले तेन्नाच लायट चालू करतले अशें वीज केंद्रांतल्या कर्मचाऱ्यांनी सांगले। सकाळी 11 सुमार लायट बंद केल्ली, ती उपरांत 4 जावन 5 मिनटांचेर सुरू केली। शापोरा न्हंयच्या कुशीक आशिल्ल्या साळगांवाक हुंवारान घेरो घातला। एके वटेन पावसाचो नेट जाल्यार दुसरे वटेन तिळारी धरणांतल्यान जलविसर्ग सुरू जाल्ल्यान शापोरा न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडल्या। मजगतीं शापोरा न्हंय कुशीकच्या लोकांक अलर्ट रावपाची शिटकावणी दिल्या। न्हंयचें उदक वाडिल्ल्यान लोक सामके भयभीत जाल्ले आसात। शापोरा न्हंयवेलो फुटब्रीज उदका पोंदा गेला। सांजे मेरेन पावसाचो नेट उरलो जाल्यार हुंवार येवपाची भिरांत आसा। कडशी मोपा न्हंयक हुंवार आयिल्ल्यान परत ह्या वाठारांतल्या आलतड पलतडीच्या लोकांक संपर्क तुटला। भुरग्यांक शाळेंत आनी लोकांक कामाक वचपाक मेळूंक ना। ह्या वाठारांत कडशी न्हंयचेर जे उणे उंचायेचे पूल उबारिल्ले तर नवे उंच पूल उबारचे अशी मागणी ग्रामस्थांनी केल्ली, मात सरकारान आजुनूय हाचे कडेन लक्ष घालूंक ना। फाटल्या वर्सा हे न्हंयक हुंवार आयिल्लो तेन्ना ह्या वाठारांतल्या 50 नागरिकांचो संपर्क पुरायेन तुटिल्लो। फाटल्या 15 दिसां आदीं अशीच हुंवाराची स्थिती ह्या वाठारांत निर्माण जाल्ली। तशेंच चित्र आयजूय हांगा दिसून आयला। फाटल्या वर्सा थळावे आमदार प्रवीण आल्लेकार, मामलेदार, उपजिल्लोधिकारी, सरपंच, तलाटी, जलसिंचन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या वाठाराक भेट दिवन हुंवाराचे स्थितीचो म्हायती जाणून घेतिल्ली। तेन्नाच हांगा पुलाची उंचाय उबारपाची गवाय लोकप्रतिनिधी वांगडा अधिकाऱ्यांनी ग्रामस्थांक दिल्ली। मात 1 वर्स जावन गेले तरी आयज मेरेन ह्या पुलाची कार्यवाही जावंक ना। ताका लागून परत अंदूय हांगच्या लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडले। नानोड्या दिवचले विद्यार्थ्यांक हाडपाक खातीर गेल्ली बस हुंवाराच्या उदकांत अडकली। रस्त्यार भरपूर प्रमाणात भरिल्ले उदक तरी ड्रायव्हरान बस उदकांत घाली, मात अर्द्यान पावून ती बंद पडली। हाका लागून बशीन आशिल्ले विद्यार्थी परिक्षेंत पावूंक शकले नात। भुरग्यां मदीं निराशा। एक जून ते 1 ऑगस्ट ह्या काळात वाळपय 151.51 इंच पावसाची नोंद जाल्या। फाटल्या 24 वरांत राज्यांत सरासरी 5.33 इंच पावसाची नोंद जाल्या। तशेंच केप्यां 7.87 इंच पावसाची नोंद जाल्या। आता मेरेन 121.71 इंच पावसाची नोंद जाल्या। सरासरी परस 55.1% चड पावस पडिल्ल्याची हवामान खात्यान म्हायती दिल्या।
उटंगराच्या पावसाक लागून निर्माण जाल्ली आपत्कालीन स्थितीन मजती खातीर 083224195550 वा 0832225383 हे दोनूय क्रमांक लागना जाल्यार 083226094100 या क्रमांकाचेर संपर्क करपाचो उलो प्रशासनान मारला. गोय विधानसभेचे सध्या पावसाळी अधिवेशन सुरू आसा. मात विधानसभेच्या फाटल्या वटेन कॅन्टीना कडेन आशिल्लो गटार आनी चेंबर तुंबल्यात. उदकाक वचपाक सारकी वाट नाशिल्ल्यान ही परिस्थिती निर्माण जाल्या. उदक खूब दीस जाले सांठून उरिल्ल्यान विधानसभेत यो वच करप्यांक जळारात जावन डेंग्यू आनी हेर दुयेंसांची लागण जावपाची शक्यताय आसा. वायनाड दुर्घटनेक लागून आमचे दोळे उक्ते जाल्यात. अशे तरेची दुर्घटना गोंयांत जावची न्हू म्हूण गरजेचे उपाय येवजण करपाक लायता. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान विधानसभेत आश्वासन दिलें. दोंगराचे पालसण कोसळपाची शक्यताय आशिल्ल्या वाठारांत दोंगरांक हात लावपाक मेळचो ना हे विशीं एजन्सीची तयार केल्ल्या अहवालाचेर चर्चा करपा खातीर बेगीनूच बसका घेतलो अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. केरळाच्या वायनाड वाठारांत जाल्ले दुर्घटनेचे फाटभुंयेर गोंय सरकारान लेगीत गरजेची उपाय येवजण करची म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी ह्युरी आलेमावान लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली. हाचे उपरांत आमदार देविया राणे, निलेश काब्राल, विजय सरदेसाय, आलेक्स रेजिनाल्ड, गणेश गांवकर, वेन्झी वेगस, विरेश बोरकार आनी हेरांनी उलोवप केलें. पणजेच्या 18 जून रस्त्याक कुशीक आशिल्ले एके पोरणे इमारतीची वणत कोसळ्ळी. ताका लागून गीता बेकरे कडेन वचपी रस्तो येरादारी खातीर बंद केला. इमारतींत आशिल्लीं दुकानांय बंद केल्यात. इमारत वापर करपा खातीर धोक्याची जाल्ल्यान उरिल्लो इमारतीचो भाग केन्नाय कोसळपाची शक्यताय आसा. सत्तरी तालुक्यांत हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्या. लोकांचे जनजीवन विस्कळीत जाला. विद्यार्थ्यांक स्कुलांनी परीक्षेक वचपाक आडमेळी आयल्यो. परेचे आमदार दोतोर देविया राणीन हे विशीं हुस्को उक्तायलो. उदका स्त्रोत खात्यान ह्या परिस्थितीचेर नियंत्रण दवरपा खातीर उपाय येवजण काडची अशी मागणी केली. हाचेर उदका स्त्रोत खात्याचे अभियंते न्हंयच्या उदकाचे पातळेचेर नदर दवरून आसात अशी जाप उदका स्त्रोत मंत्र्यान दिली.
राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी संसदेत कोंकणींतल्यान उलोवप केले। 2011 उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शारी उदरगत आनी आवास क्षेत्राच्या उदरगती खातीर जायती पावलां उबारल्या। जनसहभागांतल्यान समेस्त जनतेक बऱ्यांतली बरी जीण दिवप होच उद्देश आशिल्ल्याचे तानावडेंनी ह्या वेळार सांगले। समाजीक भलायकी केंद्रांनी दोतोर, नर्स तशेंच टॅक्निकल कर्मचाऱ्यांच्या उणावाचो नियाळ घेवपाचें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिलें। दिवचलचो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेन हे विशीं प्रश्न विचारिल्लो। गोंयच्या हॉस्पिटलांनी दोतोरांचो उणाव आसा। गोंया भायले दोतोर सेवा दिवपाक तयार आसात, पूण ते खातीर धोरण बदलपाची गरज आशिल्ल्याचें भलायकी मंत्री विश्वजीतान सांगलें। आलेक्स रेजिनाल्डान हे विशीं प्रश्न विचारिल्लो। नामनेचे साहित्यीक रवींद्र केळेकार हांचे जन्मशताब्दी निमतान रवींद्र भवन मडगांव परिसंवाद सुवाळो जालो। गोंय कोंकणी अकादमी, सरकारी महाविद्यालय केपें, रवींद्र भवन मडगांव हांचे जोड पालवान आनी साहित्य अकादमीचे वतीन घडोवन हाडिल्ल्या ह्या परिसंवादाक रवींद्र केळेकार जीवन आनी कार्य अशें शीर्षक दिल्लें। रवींद्र केळेकार हांच्या साहित्यांतले तत्वगिन्यान आनी मुल्यांच्या आदाराचेर हो परिसंवाद जालो। अनंत अग्नी, नारायण देसाय, गोमंतक दिसाळ्याचे संचालक संपादक राजू नाईक हांणी रवींद्र केळेकार हांच्या साहित्याचेर उलोवप केलें। पंचायत सचिव कर्मचाऱ्यांचेर नदर दवरपा खातीर आतां आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यंत्रणेचो वापर करतले। 6 म्हयन्यांत सगळ्या पंचायतींनी ही पद्दत चालीक लागतली। बायोमेट्रीक यंत्रणा जायत्या पंचायतींतल्या सचिव आनी कर्मचाऱ्यांक लागून अपेसीत हाडला अशी जाप लक्षवेधी सुचोवणे वेळार पंचायत मंत्री मोविन गुदिन्हो हांणी दिली। पंचायतीन पंचायत सचिव आनी कर्मचारी गैरहजर आशिल्ल्यान खर कारवाय करपाची मागणी आमदार प्रेमीन शेट हांणी केली। पावर डिपार्टमेंटान गोयच्या लोकांक पावरलेस केल्यात। वीज खातें लायटीची वेवस्थीत पुरवण करपाक अपेसीत हाडला अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमा उलयलो। सध्याचें सरकार हें माफिया सरकार जालां अशी टिकाय आलेमावान केल्या। तशेंच काँग्रेस पार्टी गोंयांत सनबंद जावपाक दिवचे नात अशेंय ताणें ह्या वेळार सांगलें।
बेरेस्तारा भुईगत केबल फॉल्ट लोकेटर व्हॅनाचे उक्तावण मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जाले। वीज खात्यान भुईगत केबलाच्या कामांनी खंय त्रुटी आसा हे तपासपा खातीर खास 3.5 कोटींचे फॉल्ट फायंडिंग मशीन हाडला। ह्या मशिनान सुमार 25 किलोमीटर मेरेनच्या कामान फॉल्ट आशिल्ल्याचे कळटले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिली। आर्थिक उदरगत महामंडळान आतामेरेन सरकारी मालकीची 51 कोटी रुपया परस चड रिणां बुडीत खात्यांत काडल्या। तशेंच आतामेरेन वट्ट 42 जाणांनी एडीसीची 50 लाख रुपया परस चड रिणां बुडयल्यात। हातूंत 1987 पासून घेतिल्ल्या रिणांचो आस्पाव आसा अशी माहिती विधानसभेन दिल्ल्या लेखी जापेन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिली। सरकारी मालकीची आर्थिक उदरगत महामंडळान आतामेरेन 51 कोटी रुपया परस चड रिणां बुडीत खात्यांत काडल्यात अशी माहिती विधानसभेन दिल्ल्या लेखी जापेन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिली। सगळ्यांत व्हडली रक्कम 4.5 कोटी आदलो मंत्री फ्रांसीस मॉन्क्रूज हांच्या नांवाचेर आसा, जाल्यार मंत्री मिकी पॉशिकोच्या कंपनीचे 2 कोटी 67 लाख 2 थकला। विश्वास स्टिलाचे मालक हेमंत चड्डा आनी पुनीत चड्डा हांचे लागीं 5 कोटींचे लोन एडीसीन बुडीत खात्यांत काडला। नोकरेचे हायस दाखोवन व्हीपी महाले ह्या पुलीस कॉन्स्टेबलान आपल्याक 2.5 लाख रुपयांची टोपी घातिल्ल्याचो आरोप कुंदेश रेकामान केलो। 2020 ताणें आपल्या चल्याक नोकरेक लायता म्हूण आपल्या कडल्यान पयशे घेतिल्ल्याचे कुंदेश सांगता। आतां पयशेय ना आनी नोकरी ना, पयशे मागल्यार मारपाची धमकी दिता अशें ताचें म्हणणें। ह्या प्रकरणाची दखल घेवन कारवाय करपाची मागणी कुंदेश रकम हाणें केल्या। काणकोणा किडनीच्या दुयेंतींचो आंकडो वाडतूच आसा। ताचो राष्ट्रीय एजन्सी वरवीं पुरायेन अभ्यास करतले। हे विशीं आपूण केंद्रीय भलायकी सचिवा कडेनूय चर्चा करतलो अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिली। काणकोणा म्हालांत किडनीचे दुयेंस आशिल्ल्याचो आंकडो चड आसा, ताची कारणां सोदून काडपाची गरज आसा म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान प्रश्न मांडलो। काडिनाचे दुयेंस कित्याक वाडटा हाचे फाटलें कारण सोदपा खातीर जपानाचो मॉडेल वापरचो म्हूण विजयाची मागणी। म्हापशा कुचेली ती करसवाडा वाठारांतल्या रस्त्याची सामकी चवथिकाय जाल्या। ह्या रस्त्यार खड्डे पडिल्ल्यान ह्या रस्त्यावेल्यान येरादारी करपी लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला। इतलेंच न्हय जाल्यार पावसान ह्या रस्त्यार उदक भरता आनी खड्डे आशिल्ल्यान वाहन चालकांक बरोच त्रास जाता। ह्या रस्त्यार जायते अपघात जाल्या। तशेंच ह्या रस्त्यान बशी आनी मालाच्या ट्रकांची येरादारी चालू आशिल्ल्यान अपघातांचो धोकोय वाडला। थळाव्या आमदारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या।